बाबा भयणानो, जोर तर जेजू तिचो मजबूतायेन पूत तिचो मजबूतायेन वाडलो जाल्यार तिच्या पुश्ट वो घोटाय दिवपी जेवणाक लागून आयज आवय बापायनी आपणाकूच विचार करचो आसा. आमी आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक गरजेचें जेवण दिता काय? आयज आमचें जेवण कसलें जालां काय? आयज आमचीं भुरगीं मजबूतायेन घोटायेन वाडटात काय? आयज आमी पळयत जाल्यार सगळें रेडीमेड आमच्या घरांत आमी रांदिना, पूण सगळेंच ऑर्डर करून स्विगी जावं झोमॅटो जावं हेर सगळ्या एपाचेर वचून आमी तें हाडटा. आनी उपरांत कितें जाता काय? आयज आमच्या भुरग्यांक पळयल्यार मजबूत तिनांत परतेंच जाल्यार आमचीं भुरगीं अस्कोत जालोलीं आसा. आनी कोण कारण बाबा भयणानो? हाचें कारण म्हणल्यार आमी आवय बापूय. शेकी आमी पळयता पवित्र कुटुंबान जेजू आसा, तो तांचो एकलोच पूत, ताच्या काळजांचो गोंडो, तांच्या दोळ्यांची बावली. जोर तर जुजिया आनी मारिया कोणा पासत जियेतालीं आनी तोकूच घेतालीं आपल्या पुता जेजू पासत. तोच तांचो एकलोच आनी तांकां कोण नासलो. ती दोगांय जाणो आसलोलीं तो बेस्तो चालतो भुरगो न्हय म्हूण, कोण पूण तो व्हडलो मनीस, कित्याक तो महावीर जातलो म्हूण दोगांयकूय बोडव्या गाब्रिएलान सांगलोलें. पूण आमकां आतां जेजूची ओळख जी आसा ती तसली तांकां नासलोली. ही ओळख ल्हव ल्हव वाडल्या आनी ती वाडत आसा. पूण बाबा भयणानो, तो महावीर म्हूण आपल्या आवय बापायचे कायदे आपल्या पुता सवें जेजू सवें ती पाळी नासतना रावूंक ना. कित्याक शेकी तो तांचो मोगाचो आपुरबायेचो पूत. आयच्या शिव वर्तमान सांगता ते परी जेजू आपल्या आवय बापायंक खालती आसलो. कितल्या मोगान आनी आदरान तो तांकां लेखतालो आनी तांचो तो मोग करतालो. आनी ह्याच मोगान तो वाडलो आनी चडलो. आयची दोनूय वाचपां पयलें आनी दुसरें वाचप हेंच आमकां सांगता कोण भाशेन आमी कुटुंबांत वांगडी कशी कसलें जिवीत जिवचें. जेजू सारकेलें जिवीत जिवंक आमकां हुस्कायता.